देवाची पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सगळे सोड तुमचे सगळे असं तुमचे सोय आसूं. अवंगयना देवांका सगळे राखता सांबाळटा सगळ्या वायटा विघ्नांक उरनाका सगळ्या खुशाली देवाक आमी पवित्र दिसाची भेट मेळटली आनी सदांच आमकां देवाक राखून सांबाळून पवित्र आत्म्यान आमकां उलोवन दिसाचे बेगीन मागणी आनी पवित्र भेट देवाक मागता तशेंच आमी भक्ती म्हणून घेवन देवाची आकृती उलोवप हांव पत्नी सगळ्या देवा आनी तुका सगळ्या विचार सांगता मनाची तोंडान सांगता वायट धरून आनी बरें हांवें सांगिल्ली प्रार्थना केली अमसोरा येता सगळ्या सदांच सगळ्या आनी भक्तां आनी तुमकां म्हजे खातीर आमच्या सगळे खातीर विनंती करून प्रार्थना सगळ्या देवाची काकूट करूं आनी आमची पावता वचून आमकां सासणांच्या दिता बाबा आमेन. तुझ्या आपणाच्या घडल्याची भावी तुवें आमकां करून दिली आनी आत्म्याचे वर्णांत नवें आमकां फावो केलें ह्या तुज्या मोगाच्या जिणे पासून आमच्या काळजाची खुशालकाय दिसान दीस वाडली आनी एक दीस सोदीचो पुत्र व्हडलो सोदून आमकां खरेपणी मेळटलो म्हूण परवासो मागून ती आपणूच समर्पणाच्या दिसाक उतरिकूच रावन आमकां करता तुमच्या सगळ्या तुज्या पुत्राची क्रिस्तांव तक्रारीचे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान चेतनां सोचयता सासणांच्या सासणांत दोन दूतांच्या इतिहासावेली वाचप. त्या दिसांनी फिलिपी शारांतली उरपोंज पाऊलच्या आणि सिलासाच्या आंगार आयली. उदिकाऱ्यांनी तांच्या आंगोस्तान पिंजून काडली आनी तांकां गाण्यांनी मारून लायले. खूब मार दिले उपरांत तांकां भुणकुडीन घातली आनी तांची बरी भशेन राखण लागून भुणकुडीच्या राखणदाराक तांणी सोडवाले. हुकुमा प्रमाणे कांय जाणां भितरल्या कुळांत दवरले आनी तांचे पांय होराण्यांनी घालून भोर उठले. सुमार मदीं पावलू आनी सिलास मागणी करताले.
एक ओळ दवरून रावंक जाय आनी कोण दुनियाक सोय घाल्ली सगळीं झाडां उक्ती जाली आनी सगळ्यांच्यो सामक्यो पडल्यो जागो जावन गणपतीच्या राखणदारान सगळीं झाडां उक्ती जाली देखली आनी पयलीं पळोवंक गेले म्हूण समजून तलवार भायर काडून तो आपलो जीव दिवंक सोदतालो पूण पावलो व्हडल्या काळार ताका म्हळें तुका कांयच वायट करूं नाका आमी सगळे हांगाच आसा राखणदारान दिवो हाडूंक लायलो मागीर तो ताकतीन भितर गेलो आनी सगळो सोड पडून पावलूच्या आनी सिलासाच्या पांयां पडलो आनी तांकां भायर हाडून ताणें म्हळें सायबानू म्हाका थारोन मेळोवंक हांवें कितें करूंक जाय ताणें ताका सांगलें सुम्या जेजूचेर बावाट दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक थारोन मेळटलें तेन्ना ताका आनी ताच्या घरांत आसलेल्या सगल्यांक सुमयाचें उतर तांणी पोरगुटलें रातच्या तेच वेळार तांकां व्हरून ताणें तांची चोवणां धुलीं आनी थंयचे थंयच ताणें आनी सगळ्या ताच्या कुटुंबान पवित्र स्नान घेतलें उपरांत ताणें तांकां आपल्या घरा व्हरून जेवण वाडलें आनी देवाचेर बाबार दवरूंक आपणाक फावो जालें देखून सगळ्या ताच्या कुटुंबान कुशालकाय परगूट केली देवाचें उतरें देवाचे व्हड उपकार आतांच आयकल्ल्यान हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेश्वरा म्हणुया तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेश्वरा म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेश्वरा सगळे म्हज्या काळजान हांव तुका दिन वाचतां तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायतां तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करतां म्हणुया तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेश्वरा तूं बरो आनी विस्वासी सोगटां परस व्हडतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुका वाखाणना तुका उलो मारतलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज गोड केलें म्हाका दिरान बोल्लोय म्हणुया तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेश्वरा तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय म्हजे खातीर तुजो उजो हात कितेंय करूंक तयार तुजो मोग सर्वेश्वरा सासणांक बाळटा थोकता तुज्या हातांनी म्हाका रुचलाय आतां म्हाका सांडू नाका म्हणुया तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेश्वरा उद्गाराक उबी रावया सर्वेश्वराक सोय सोय सर्वेश्वराक सोय सोय सर्वेश्वराक सोय सोय सर्वेश्वराक सोय सोय जेजू म्हणटा हांव तुमचेर स्वताचो आत्मो धाडटलो आनी तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो सर्वेश्वराक सोय सोय सर्वेश्वराक सोय सोय सर्वेश्वराक सोय सोय सर्वेश्वराक सोय सोय सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं तुमचे सगळे आसूं जुवांवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमान तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हळें आतां हांव म्हाका पाठयला ताचेशी वेता तरी तूं खंय वेताय काय म्हूण तुमचे भितरलो एकलोय म्हाका विचारिना पूण हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात देखून तुमची काळजां खोंतीन बोल्ल्या तरी आसतना हांव तुमकां सोत सांगता हांव गेलो जाल्यार तुमकां आदावाचें हांव वचना जायन जाल्यार शारोती तुमचे सोरी येवचो ना
पूण हांव गेलो जाल्यार ताका तुमचे सोरीं धाडटलो आनी तो येतलो तेन्ना पातका विशीं निती विशीं आनी निर्णया विशीं तो संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. पातका विशीं कित्याक तांणी म्हजेर विस्वास दवरलो ना. निती विशीं कित्याक हांव बापाशी वेता आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचे नात. निर्णया विशीं कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्यांचेर खास्तीचें फर्मोण पडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. जबाब देवाच्या उतराचो आनी ह्याच उतरांचेर नियाळ करूंक आयची दोनी वासपांनी स्तोत्र बाबा म्हणिनो आमकां आपयता. खऱ्यांनीच आमचो देव आमकां राखता सांबाळटा. आमचो देव आमचो राखणदार. गॉड इज अ प्रोटेक्टर. आनी बाबा म्हणिनो हेंच कितें पवित्र पुस्तकान नदर मारली जाल्यार जावं आयच्या ह्या वाचपांनी पयले वाचपान उदी करून हें सिद्ध जाता. कोण परी देव पावलूक आनी सिलासाक राखता आनी सांबाळटा. कोण परी तांकां बोनखणींतलो तो तांकां निवारता. बोनखणींतल्यो तांच्यो सांखळ्यो तोडून उडोवन दारां बोनखणीची उक्ती करून तांकां बोनखणींतले भायर काडटा. ही भाशेन देवाचे देव राखणदार म्हूण हें पयलें वाचप आमकां उगडास करता. पावलू आनी सिलास जेजूक पोरगोट करताले आनी हो बरो वावर तांचो पळोवन जायतो लोक भावार्थाक वेंग मारतालो. भावार्थाच्या समयान भितर सरतालो. पूण थोडे भोव आसले नाटकांयन बरोवन इतलो सगट लोक तांच्या समयान भितर सरता ते तांच्यान पळोवंक जायना जाल्यार देखूनच तांचेर आरोप कसो घालून तांकां धरून बोनखणींत घालता. पूण बाबा म्हणिनो हो वावर देवाचो वावर. हो वावर जेजूचो वावर आनी देखूनच ताचो वावर करतल्यांक सदांच देव राखता आनी सांबाळटा. सदांच तांच्या बराबर तो आसा. आनी हेंच कितें पावलो आनी सिलासा सवें तांच्या जिवितांत हे बोनखणीन ही घडणी घडली. तांचे सवें घडलें. कित्याक बोनखणींत आसतना राखणदार ही दारवंटो बोनखण राखताले तरी आसतना सर्वेस्पर तांकां बोनखणींतलो निवारता. जाल्यार बाबा म्हणिनो ही तांची व्हड मिलाग्र पळोवन ते राखणदार एके भाशेन बोनखणीचे राखणदार आसले ते भियेंतात. पूण आखरेक खऱ्यांनीच देव आमचो राखणदार. देव सोर पदवेदार. देव आमच्या जिवितांत विस्मितां करता. हें ते राखणदार ओळखून घेता आनी एके भाशेन पावलूक आनी सिलासाक विचारता आतां आमी कितें करचें. भावार्थ दवरता. आमी भावार्थ दवरला. आमी आतां कितें करची गरज. आमी भावार्थाच्या समयांत भितर सरूंक सोदता. आनी त्या वेळार बाबा म्हणिनो पावलू आनी सिलास तांकां पवित्र स्नान घेवन भावार्थाक वेंग मारूंक हो उलो करता. आनी ही भाशेन ते भावार्थाक वेंग मारून भावार्थाच्या समयान भितर सरून ही मिलाग्र ते वेळार ते घोडेर घडटा. हाच्या शुभ वर्तमानांत बाबा म्हणिनोची इंसानी पवित्र आत्म्याची खबर करीत आसा. आपूण जर देवा सरशें वचना जाल्यार तुमकां तें फायद्याचें जावचें ना. हांव बापा सरशें वचत जाल्यार तुमकां पवित्र आत्मो पाठयतलो. नाजाल्यार हो पवित्र आत्मो तुमकां मेळचो ना. जो पवित्र आत्मो आमकां राखता आनी सांबाळटा. जो पवित्र आत्मो आमकां बळ दिता. जो पवित्र आत्मो आमकां घोटायेन भरता. ह्या पवित्र आत्म्याची खबर आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान जेजू करता. आनी हें करता आसतना पवित्र आत्मे वरवीं पवित्र आत्म्याच्या बळान भरून जेजू 3 वस्तू एके भाशेन आमचे नोदरे मुखार दवरता. पातोक, नीत आनी निर्णय. ह्या 3 वस्तू वरवीं बाबा म्हणून आमची सोडवण जातली. ह्या 3 वस्तू वरवीं आमी देवाक रूप पळोवंक पावतले. ह्यो 3 वस्तू आमी करिना जाल्यार आमचेर खास्तीचें फर्मोण पडटलें. हाचो उगडास जेजू करता. बाबा म्हणून कसलेंय तें आमचें जिवीत जावं कितेंय आमी आमच्या जिवितांत अनुभव आखरेक देव म्हज्या जिविताचो राखणदार. देव म्हजो म्हाका राखता आनी सांबाळटा आनी निवारता. कित्याक आयचो जबाब तेंच आमकां उगडास करता. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्पर. जाल्यार ही मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना सदांच देवाक चिटकून राव. सदांच देव म्हज्या जिविताचो राखणदार हें सोत आमी बाळगून दवरूंक आनी बऱ्या जिविता वरवीं सदांच देवाक महिमा दिवंक वावुरतली मनशां कर म्हूण हे मिसाचे भेटेंत मागुया.
भेटवणीच्या वेळार गावया. सर्वेस्परा मानून घे. C30 5:40 C33 पेज 42. सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना. सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना. पुराणी ओतो तुका दिता बाबा. पुराणी ओतो तुका दिता बाबा. सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना. सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना. मुझे भवमडेने मुझे आणि तुमचे बलिदान सर्पत्वेतार तेव्हा बापाक मानतात असलें सामण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेन आमच्या नेके पवित्र सभेच्या आदारान सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या बापा, ही पास्क पुर्वेचे समोरमणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोष करीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्कांचो योद तुका दिसान दीस भेटो आमचे असोक्त सैमांत नव्या जिविताचें बोड वाडत वचूं. आनी भाशेन सासणाच्या संतोषाक आमी पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बरी. जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याज्ञीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार ओल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गीत तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय. उत्सर्गीत तुका सय सय. बापा, खरो असलो पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्मीक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कॉस्ट मरण सुसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्याने दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासून. आनी समेज
मनशां बसत तें वारोतून हे म्हज्या उगडासा करात. Bawartaco gut purgatoria, Jesu melo, Jesu jiwon zala, Jesu nowian yetolo. Baba, Jesuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडण सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका तीन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापसाहेबा, फिलीप आमचे विसाहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडवी. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमचे भावां भयणीची काकूत कर. सोपून गेल्ले आमच्या भावां भयणां पासून मागुया. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसल्यांची, आपल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मारिये देवाची आनी आमची माई सांगाती, तिचो पोती भाग्यून झुजे, भाग्यून दोंडूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपत्वेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. बाबा पयलें वाचप आमकां उगडास करता. घेवन पावलू आनी सिलास बोनखणींत आसतना पासून गितां गायनां गावून देवाची तूस करतात, देवाक वाखाणटात, देवाक आर्गां दितात. बोनखणी वेळार कोश्टां त्रासा वेळार पासून देवाक ते महिमा दितात. बाबा देवान आज पासून आमकां राखल्यांत आनी सांबाळल्यान. आकांताच्या वेळार, त्रासांच्या वेळार, कोश्टांच्या वेळार सदांच आपलो सांगात देवान आमकां फावो केला. आमच्या बराबर तो रावला आनी आजून पासून रावत आसा. सांगात तो आमकां फावो करता. देखून ताच्या सांगाता खातीर राखता, निवारता, सांबाळटा. देखून ताचे उपकार आठोवन जेजून शिकयलेले मागणे आर्गांच्या मनान बापाक उबारुया. आमचे बापा सगळींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संवस्काय आमकां दी. सर्गेंच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येता आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. Spiritual communion prayer. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come into my heart spiritually. I embrace you as if you were already there, and I unite myself to you wholly. Never permit me to be separated from you. Amen. Pormispor म्हाका चोरयता D35 पान 60 D35 page 66. Pormispor म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां. Pormispor म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांच विचार तुजी चोरवणा तुवें म्हाका विसोतू दिताय. तोंड उदका सोरी भावयताय, तोंड उदका सोरी भावयताय. Pormispor म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां. Pormispor म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां. Coronavirus prayer. Almighty and merciful God, you assure us that your hand is not too short to save, nor your ear too dull to hear prayer. You have revealed that you are ever attentive to our supplications. Your children are under the grip of fear because of the fast spreading coronavirus pandemic in the different parts of the world. Send the power of your word and calm the storms of fear and desperation. Father God, take authority over this present crisis, that your children may live in peace and security. You are the Lord who heals us. Heal those affected and strengthen the afflicted families. Give courage and protection and comfort to the medical personnel taking care of the sick. May your grace and comfort surround the dying, and may their souls rest in peace. Holy Spirit, give wisdom and guidance to the scientists doing research, that they may develop an effective medicine to combat the sickness speedily. We pray for the government authorities, that they may take appropriate steps for the good of the world. Lord Jesus, we remember you said, God so loved the world that he gave his only Son, that everyone who believes in him might not perish, but might have eternal life. With the apostles, we cry out to you, Lord, save us, we are perishing. Let not this present crisis lead your children to fear and gloom. Let them rather turn their hearts to you, finding their hope in you, who is our refuge forever and ever. Amen. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमची सोडवण समोरून आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्या, आनी तुवें परतून आमकां तींच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिलें. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं
ह्या जिविताच्या गोरजांक तुजो आधार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोसाक आमकां सलामती पावय. ही आमचे मागणे आयकून घे तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्ववेदार देव बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन गावया. निर्भागी आमची काळजां K7 पान 142 K7 पेज 142. निर्भागी आमची काळजां काळोखान बुडून आसली, निराशी दुखा बोरीत आमची सुखे जाली. काळजाचो